प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान गरजेवत्याच्या जिवितान एक पेकोवणीची जोर हो 5व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक ओदीक वेल आनी म्हत्व दिलें. ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. होच मिशनरी आवेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. हो आवेस आपणावन आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सोवे बरे खोबरेचे परकोटणार जावंक मागुया. ह्या मिसाची इंतेसावा दिनवासनेचे मीस भेटयता कॉस्तांतिनो गोन्साल्वीस फातोर्डा थावन दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता ब्रँडन डिसोजा कलंगूट टावन नोआ पेरेरा जाप सुटपाक मागता लिलियाना ऑरिटा गोम्स सांगे टावन लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता ब्रुनो आनी लिंडा फेर्नांदीस आजोसी टावन मानेवंत आग्नेला मोजुतीन ऑक्टाविनो रॉड्रिगीस कॅन्सर पिडेंतलो पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता आनिता रॉड्रिगीस. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री मिनिनो वालीस आलेडी ऑफ द सी ऑशेल सिओली. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात सेंट रिटा ऑफ कासिया चॅपल कारोना आनी तांचो कपेलांव फादर कायतान डिसोजा. तुमकां माये मोगाचो येवकार. सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावुया. Sogre
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 5व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल जावं जिवितांत जावं मरणांत गरजेवंताच्या जिवितांत एक पेकोवणीची जोर. मान्यवंत आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटांच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती समाधान सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पालतना कुडीन आनी आत्म्यान हुस्कोत आसलेल्यांक अदीक वेळ आनी म्हत्व दिलें. देखून जेजू म्हणटालो, बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. आपल्या मुनियारपणांत ताणें जिनस्वार पिडांक पेकोवणी दिली. कुडीची पिडा, पातकाची पिडा, समाजीक पिडा. दर एके वियोक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. होच मिशनरी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवीत दिवूंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. हो हावेस आमी आपणावन तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सोवे बरे खबरेचे परगटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. देवाची आनी एकामेकाची भोगसणे मागून काल्तिकाय लानविकाय दूख धरून आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोत बागिबो सदां सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर बोलीस देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडीन कश्टतल्या आमच्या भावां भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक
दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेंत जॅकोबाचे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, तुमचे मोदें कोण वचोणेंक सांपडलो जाल्यार ताणें प्रार्थन करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावची. तुमचे मोदें कोण भलायकेक सांपडला तर पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपोवचें. ताणें तांचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान तांकां तेल लावचें. हें भावार्थान केलोलें मागणें पिडेवंतांक तारण दितलें आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका बोगसतलें. म्हणटच एकामेकाक तुमचीं पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तांकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाची कोतकोतीत मागण्यांक खूब बोळ आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. आनेकदां म्हणया. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो म्हजें जिवीत आजून ओद्दें जाल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नोकरांत काडचीं पडलीं. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पडाक पळोवचो ना. ह्या प्रिथ्वीचे जियेता तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखणाच्या तोबू वरवीं म्हजो तोबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडायताय आनी भोवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गाराक उबी रावया. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफेरनावांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका सोदपोतीन ताका परातून मागलें, सायबा,
म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाळून सोदपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातलोय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे काळ शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक ओमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तमेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखान उडयतले. थंय लोक रुडोन आनी दान किल्लोनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें चोत मानलें ताचे परमणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार ताचो चाकोर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी भावानो, मिसाक दोन भाग आसात. हें आमी सगळीं जाणा, शिकल्या आमी. मिसाक दोन भाग आसात. एक भाग शब्दाचो, देवाच्या उतराचो, आनी दुसरो भाग बलिदानाचो. आनी हो शब्दाचो भाग देवाच्या उतराचो कितलो म्हत्वाचो ते आमी सगळीं जाणा. आनी ह्याच पासत हें देवाचें उतर आयकूंक तुमचें मन काळीज तुमी उक्तें दवरतात. कसलो संदेश आमकां देव दिता आनी कसलें जिवें उतर जिवें उदक आमच्या जिवितांत देव घालता हें आमी आमचें काळीज मन आमी उक्तें दवरता. आमी जाणा जिवावाच्या शुभ वर्तमान अशें म्हटलां, औरंगाबाद सोब आसलो, सोब देवा स्वामी आसलो, सोब देवदान आसलो, सोब मनीस जालो आनी मनशान सगळें जियेलो आनी ह्या सोबदान जिवीत हाडली, पेकोवणी हाडली, शांती हाडली, बोरवांचो हाडलो. हो सोब देवाचो. तर मोगाच्या भयणी भावानो, हे सुरवातेक हांवें सांगलां, एक शर्माव कसो न्हय, पूण देवाच्या उतराक आमी कितलो मान दिता, देवाच्या शब्दाक हे सुरवातेक म्हाका आनी तुमकां उजवाड कसो. आमी सुरवातेक आयचो विशय आमी आयकला, मान्यवत आग्नेल जावं जिवितांत जावं मरणांत गरजेवाताचो जिवितांत एक पेकोवणेचो जोर, पेकोवणेचो जोर. हें मनान दवरून देवाचें उतर जें आमी आतां आयकलां तें नियाडून पाद्र आग्नेलाचें जिवीत थोडेंशें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाच्या उतरांतल्यान जिवीत आमचें हें यात्रा भावार्थाची देवाचे कुशे प्रमाणे आमी सारूंक हें देवाचें उतर हांव नियाळटां. पाद्र आग्नेल रासोलचे सेमिनारींत आशिल्लो. हांव रासोलचे सेमिनारींत शिकलां आनी पाद्र आग्नेल रासोलचे सेमिनारींत आशिल्लो. आनीक एकलो शिंगपी पिडेन पडटा आनी गंभीर पिडा ताका जाता. आमी म्हणटा बारीक जोर, ट्युबरक्लोसीस. आनी हे पिडेन तो पडलो आसतना कोणूच ताच्या आदाराक वचना, कित्याक ही ओशाची पिडा कशी आमकां लागतली भिरांतेन कोणूच वचना. पूण पाद्र आग्नेल
ताची ही पिडा पळोवन कोश पळोवन तो वेता आनी ताची चाकरी सेवा कोत्ता. पाद्र आग्नेल पिला सोस्तेंत भितर सरलो आनी चडसो तो घरा वचनासलो. हे सोस्तेंत रावन देवाचो वावर कोत्तालो आनी केन्नाय घरा गेलो जाल्यार तो आपल्या गांवच्या वाड्यांच्या जाणट्यांक पिडेवतांक अस्कोतांक तो भेट दितालो आनीक तांची सेवा कोत्तालो आनी तांकां तो बरें मागतालो. मोगाच्या भयणी भावांनो, पयलें वाचप जाकोबाचे चिठ्ठीचें आमी आयकलां. कितें आमी आयकलां? कोणूय पिडीन पडलो जाल्यार पवी सभेच्या यादनिकांक तुमी आपोवचे. कितें करूंक? ह्या पिडेवंत भावा खातीर वा भयणी खातीर जो कश्टवता पिडेक लागून ताचे खातीर मागणी करूंक, ताचेर पवित्र तेल लावूंक, ताका बोगसणें दिवंक आनी ताचें जिवीत कुरपीन भरूंक. आनीक हो साक्रामेंत जो जाकोबाची चिठ्ठींत आमी आतां आयकला, तो साक्रामेंत आमी 7 साक्रामेंतां मदलो 5वो साक्रामेंत आमी तो नियाळटा. ताका आमी म्हणटाले हांव सोतेसांव. आतां सोतेसांव म्हणिनात, कित्याक आदीं सोतेसांव म्हणटाले तो भाव ती भयण आतां मरणाक ती पावल्या, खबर आयल्या ती मोत्तली म्हणून तो मोत्तलो म्हणून आतां सोतेसांव लावया. एक टिकेट कशी स्वर्गार वचपाची सोतेसांव वरवीं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आतां हें मन बदल्लां पवित्र सभेचें आनी पिडेस्तांची मागणी म्हणटात. आनी पिडेस्तांची मागणी ताका जायतो समज, जायतो मिनींग ताका दिल्लो आसा. कसलो मिनींग, कसलो समज? पिडेस्तांची मागणी म्हटल्यार भिरांत धरपाची न्हय, पूण हे पिडेस्तांचे मागणी वरवीं तुका देव बरे भलायकेन बदता कुडी आत्म्यांची. देव तुका बोगसणें दिता ज्या पातकांची, आनी देव तुजो भावार जिवो कोत्ता आपले कुरपेन हे कोश्ट सोसूंक आनी देवाचो तुका सुटका आनी शांती फावो जावं. तर ही पिडेस्तांची मागणी आमी कुशेन घेवंक गरज, कित्याक ह्या पिडेस्ताचे मागणे वरवीं आमकां सगळी सुटका, पेकोवणी आनी बरी भलायकी आनी देवाचेर विस्वास आमचो वाडटा. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां काफारनाऊन जेजू गेलो तेन्ना शोधपोती, ऑफिशियल मनीस, ताचे हातेकाल जायते मनीस आशिल्लो, अधिकारी तो. आनी ह्या शोधपोतीन जेजू कडकल्लो कोण तो, जेजू तो जाणा आशिल्लो कोण तो, कितें कोत्ता तो ह्या संवसारांत, बरेंपण शिपडायता हें तो सगळें जाणा जावन ताचो चाकर आरेन पडलेलो, पॅरलायज जाल्लो. आनी चाकरा पासत दावी अधिकार मनीस जावन, शोधपोती ऑफिशियल मनीस जावन लानविकायेन खालतिकायेन जेजूच्या पांयाशी येता आनीक म्हज्या चाकराक बरो कर, ताका ही पिडा जावन तो कश्टवता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, केदो व्हडलो भावार्थ ह्या शोधपोतीचो जेजू पडयता आनी ताका म्हणटा वच, तुजो चाकर बरो जालो. आनी तेन्ना रेखाद येता शोधपोतीक, तुजो चाकर बरो जालो, पिडेतलो ताका देवान निवारलो, ताका आतां सारको तो सुटका मेळ्ळी आनी ताका देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. आनीक केन्ना घडलें तो, केन्ना तो चाकर बरो जालो? जेन्ना जेजून म्हटलेलीं उतरां तो जाणा जावंक पावलो. जेन्ना जेजून म्हटलें तुजो चाकर वच, ज्या भावार्थान तो बरो जालो, तेच घडयेर ताजो चाकर बरो जालो. ताका बरी भलायकी आत्म्याची, कुडीची, जिविताची मेळ्ळी. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, बापाचो मोग
आमी ह्या संवसारान जियेताना आमी वस्कोत मनीस आमी पातकी आमी चुकता आमी पातकान पडटा आनी सगळे आमी जिवितांत आमचे निराशेपण येता दूख येता कोश्ट येतात पिडा येता पूण देव बाप मोगान आपल्या पुताक धाडलो न्हय आमचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण आमकां थारोन दिवंक आमकां पिडे वतांक बरी भलायकी दिवंक आनी आमचो बरवासो ह्या संवसारान देवाचेर दवरून जेजूचेर दवरून आमी जियोंक तर मोगाच्या भयणी भावांनो आतां आमी देवाचे उतर नियाळटा आसतना कितें आमी आतां व्हरूया आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत कसलो संदेश पयले सुवातेर आमच्या फिरगोजांनी पाद्री आसात पाद्रीगार आसा पातकूर आसा कापेलांव आसा आनी ते पाद्री आमी सगळे माकलोले पाद्री तुमचे पासत आसात आमचे पासत न्हय तुमचे पासत आसात तुमची सेवा करूंक आमी आसा खंयच्याय वेळार तुमची सेवा करूंक आमी आसा सदांच तयार तर मोगाच्या भयणी भावांनो आमी तुमच्या विजिटाक येता तुमचे खबरेक येता कोणी दुयेंत पडलो आमी भेट घेता मागता तर हे पयलें वाचप आमकां उडास करता हे मनान दवरया आमकां पाद्री कितलो गरजेचो तो आमचे पासत मागता ब्रादर आसतले सिस्टरी आसतल्यो ह्यो सिस्टरी न्ही ह्यो सिस्टरी न्ही आमी तो कोणाक ब्रादर म्हणटाय न्ही कोणाक सिस्टर म्हणटाय न्ही तेजी खबर सांगता आमी धांवता ब्रादर आसा सिस्टर आसा पेकोणी मेवता बरी भलायकी मेवता आरे पाद्री हूंय गेलो आमचो यादनीक भाव हूंय गेलो ताचे हात माकलोले तो हूंय गेलो आमचे मदें आसा आमचे पासत मागणें कोत्ता आमचे पासत प्रार्थना करून आशिर्वाद मागता तर मोगाच्या भयणी भावानो पिडेन पडलो कोश्टवलो आमी दावी आमच्या यादनिकाशी आमी वचूंक जाय आमचे पाद्री आसात फिरगोजांनी ताका आमी मेळूंक जाय आनी मागूंक जाय फादर तुजो आशिर्वाद दी बेसांव दी म्हाका बरी भलायकी तूं माग आनी आमचे पाद्री भाव सदांच तयार आसात वेंगोवंक आमकां सगल्यांक येयात कोस संस्थात भारान चेपल्यांत येयात पिडेंत पडल्यात ओस्कोत जाल्यांत येयात तुमकां आशिर्वाद आमी दिता जेजूच्याच नांवान देवाच्या नांवान हें मौन आमकां आसूं दी आमी पाद्रीशी धांवून येवंक आनीक देवाचो आशिर्वाद आमी घेवंक दुयेंत पडलीं पिडेंत पडलीं आमी खंय धांवता कोणाशी धांवता पिडेंत पडलीं दुयेंत पडलीं वय आनी कितले पाटी वयताय दोतोरा अशें मातशें कितें जाल्यार पुरो धांवली दोतोर दोतोर कितलें हें दिता पिल्लां दिता कितलें रेसेत दिता व्हडलें तें आनी तर मोगाच्या भयणी भावानो पाद्रीशी येवंक पाद्री सगळें येवन मागूंक पयशे लागोनात दुडू लागोनात ही पिडेस्ताची मागणी जी आमकां साक्रामेंट दवरला तो घेवंक न्हय फकत मरणाक पावलो मरणाच्या वेळार सतेसावला ते सतेसाव ना ते भिरांतेची हो साक्रामेंट न्हय कुडपेचो कुशालकायेचो मोगाचो देव आमकां पेकयता बरी भलायकी दिता आमकां सुटसुटीत कोत्ता तर हो आमी साक्रामेंत घेवंक गरज हांव पिडेंत पडटा जाणटे पिरायेर समजुया एक बायल गर्भेस आसा ताचे दीस पावले प्रसूत जावपाचे न्हू तेन्ना कितें घडोवंक शकता म्हाका करपा जाय म्हणजे देवाचो आशिर्वाद घालूंक आमी त्या वक्तार आमच्या यादनिकाक आपोवन आमी पिड्यासाची मागणी लावंक तिका घोटाय कृपा आनी शांती भावार्थ ह्या तिच्या जिवितांत फावो जावंक तर मोगाच्या भयणी भावानो हो संदेश आमी घेवया आमी यादनीक तुमचे पासत आसा तुमच्या दुखांत कोश्टांत पिडेन आमी वांटो घेता बरें मागता तर तुमी दावी येवची आमच्या पाद्रीगाराक मेळपाक आमच्या पातकुराक मेळपाक आमच्या कापेलांक मेळपाक आमचे पाद्री भाव आसात आमचे फिरगोजीन ताका मेळूंक आनीक पेकोवणेचो हात आमचेर लाय आमचे पिडेन भलायकी देवा लागीं माग आनी सगळें आमकां फ्री देव दिता गॉड इज जेनरस ऑलवेज जेनरस तर आमी यादनीक आसा तुमचे पासत हो भावार्थ दवरुया आनीक
देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी आमी घेवया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणी भावांनो, सगळीं आमी भावार्थान मिसांत वांटो घेता. काय बरी वस भावार्थान. आमी सगळीं भावार्थान रेतीरांत वांटो घेता. खंय रेतीर जावं आमी भावार्थान वेता. आमी घरांत बरे भाशेन मागणें करता, जावं पर्सनल खासगी मागणें हेर मागणी करता. एकदम बरें, एकदम बरें, काय बरें आमचें क्रिस्ती जिवीत न्हू. देवाचो मोग आमकां आसा. पेल्याचो मोग आमी विसरता. देवाचो मोग आमी अणभवता, मागीर पेल्याचो मोग आमी विसरता. मीस जालें, कोणाचो कोण न्हय. मागणें केलें, कोणाचो कोण न्हय न्हू. कोणाक आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून बेरे, जीब आसून मोने, हात आसून पांगडे, असले आमचे सैम जाता. पूण मिसांत आवय स्वर्गार आसा, सारको स्वर्गार आसा. आनी मागीर कितें इफेनान वयता, मिसांत इफेनान वयता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाणा पिडा दोन भाशेन आसा. एक कुडीची पिडा आनी एक मानसीक सायकोलॉजिकल पिडा, काळजाची पिडा. कुडीची पिडा दोतोराक गेलो, वखद लायलें, टॅबलेट घेतलो आनी बरो जालो. पूण ही मानसीक पिडा, सायकोलॉजिकल पिडा, ती म्हाका एक जिवीत निराशी कोत्ता, ती आमी विसरता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, कोणीय आमकां पिडेंत भाव भयणी मेळ्ळी, ओस्कोत भाव भयणी मेळ्ळी, जाणटी भाव भयणी मेळ्ळी, कितें आमी आतां हिंगा भिकारी आसतात केन्ना केन्ना पिलार येता आसतना. आमी घातले पयशे आनी गेले. कोण पयशे आनी तांकां पयशांची गरज वो तुज्या बऱ्या उतराची शब्दाची गरज, ताका तुजी वेंगेची गरज. तांकां कोणी हाडून दवरले आसा, मागीर वतले पयशे आनी कोण हातलो. पूण कितें गरज तांकां हे तेच्या कोश्टान पिडेंत. तुजें बरें उतर, तुजो मोग, तुजें आजीरपण, तुजें आसणें ताचे सवें, देवाचें आसणें तुजे वरवीं ताचे सवें दाखय. हें आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरज. तर कोण कोणाचो तशें जावचें न्हय. तियात्र जायते तियात्र काडटाय न्ही, अशें आमकां बरी देख दिवपाक. तर आमी जेजूचे भाव आनी भयण, एकामेकाची आमी भाव भयणां इश्ट मित्रां. तर हें क्रिस्तांवपण देव जियेता आमच्या जिवितांत. असो मोग आमच्या पिडेवंत भावां भयणांक सगळीं जाणट्या भावां कोण त्रास सोंसता, कोस सोंसता. म्हाका इतली बायल मेवल्ली, सदां चितेस दुखेस रडटा. कित्याक तिचेर भालेक घातल्यात कुटुंबाच्या वांगड्यांनी, तिका त्रास भोगल्यात, ती सदांच रडटा. आनी हांव तिका भिजवण दितां, गोठाय दितां, भियेनाका. असलीं उतरां आमी गरजेची दुडवां परस हें बरें उतर आमी दिवंक गरज. आनी जाणट्यांक आनी के भाशेन पिडेन आशिल्ल्यांक आमी सोडटा न्हू, सोडूंक उपकारो ना. आमचेरूय केन्ना पिडा येतली, आमचेरूय कोणें कोश्ट येतले, तेन्ना आमकां दुसऱ्यांची गरज. तर हें मनान दवरया. शिकोवन घेता आसतना आमच्या पिडेवंत भावां भयणांक अस्कोतांक आमी आमचो आलाशिरो सासाय देवाची आमी दाखोवया. आनी तिसरी सुवातेर संदेश घेता आसतना मान्यवंत पाद्र अग्नेल स्वर्गार आसा. कित्याक तो स्वर्गार आसा? कित्याक तो स्वर्गार आसा आमी म्हणटा? कित्याक ताचे वरवीं कितल्यो मिलाग्रे घडटात, कितलीं अजापां घडटात, कितलो आशिर्वाद घडटा. ते तो स्वर्गार आसा आनी मागता आमचे लागीं. आनी आमी धावी धावी येता, मान्यवंत अग्नेल पाद्र अग्नेल आमकां पाव, आनी तो पावता. ताका बेगीनूच साताचो मान फावो जावंक पवित्र सभेन आमी मागता हे मागणी देवान फावो करूंक. आनीक शेवटाक नियाळ सोंपयता आसतना जेजू कश्टलो आमचे पासत. आमचे कोश्ट केन्नाय येवं, कोश्ट आमी मोगान स्विकारुया, ते भेटोवया देवाक. आमी आर्गां दिवया कोश्टां खातीर. आनी देवाचो मोग आमी अदीक अदीक देवाचो आशिर्वाद मोग आमी अनुभवया. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, जिवें उतर आमच्या जिवितांत आमी लावया.
आनी पाद्र आग्नेल ह्या संवसारांत भाग्यवंतपणान जियेलो आमचें एक एक पावल भाग्यवंतपणाचें जावं दी. आमच्या कोश्टांत पिडेंत संकश्टांत आशिल्ल्यांक आमची भेट आमचो मोग बरें उतर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जोलुया. आमेन. सोगोट उबी रावुया. देवाचें उतर आमी आतां आयकलां. देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां. जिवितांत तें देवाचें उतर घालूंक आमकां मागण्याची गरज. तर ह्या वक्तार देवाशी थोडीशी मागणी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोस्ट आनी दूख सोंसतात ताका भेट दिवन तांकां मोगान वेंगोवन तांचो बरवासो वाडोवंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखांत कोश्टवतलीं भावा भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सोवें आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आपल्या भावाटाक लागून दुमाळो सोंसतात. तांकां सर्गीच्या बापान बुजवण दिवंक आनीक ती सदांच जेजूक साक्षी जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सगल्या पिडेवंतांक आदार दितली आमची भावां भयणां भोव करून दोतोर नर्स आनीक हेर गोरचीं जीं तांचो सांबाळ कोतात तांणी सेवा चाकरेचें मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे आमचे सिस्टरीन आमच्या नांवान तुजे मुखार मागणी दवरल्यांत आनी ह्या म्हज्या बाबा भयणीच्या काळजान मनांत जायते हुस्के आनी खोतीय आसात. तूं दोळायन ही आमची मागणी आयकून घे आनी तुजो आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर आनी पिडेवंत भावा भयणीचेर घाल. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भयणी भावानो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणांत बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींची कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसोच तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीट केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोर. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटले. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco घोट पर घोटोया. Somia Jesu amio unograta. Ani ekachi lepieta. Kitlem moti tu voi bavane so. Ami tuje moran purgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमचो आदारी गवळी आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती तिचो पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दौरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी कुडीन थोकता ओस्कोत जाता, ताळणेन पडोन आमी पातकान पडटा, जिवितान कोस्ट दूख आमचेर येता. पूण देवा बापान आपल्या पुता वरवीं कितले पावटी आमकां बोगशिल्ल्यान, कितले पावटी आमकां पेकोवणी शांती कुडी आत्म्याची आमकां दिल्या आनी आपले कुडपेन आमकां बरोवन आमचो भावार्थ वाडयला आनी भावार्थ चडयला आनी भावार्थान आमी जियेता. देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक आमी दिनवास दिवया. देव कितलो बरो आनी मोगाळ काकूसार. ह्या जाग्यार आमी येता, मानवत पादार येता आनी दोंगरार सावन येवन आमी घरा येता. कितली कुशालकाय, शांती, संतोश आमकां देव दिवन धाडटा. तर ह्या बऱ्या देवाच्या मोगा खातीर, आशिर्वादा खातीर, पेकोवणे खातीर दोनया देवाक दिनवासून सगळीं सांगातान जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान पडोवया, काळजांतान शांती दिवूं. Devaci
म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता म्हणटा जेजू. ताचें सोवें जियोंक आपयल्लीं आमी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक आमी दिन वाचुया. ताची जिवीत आमी आमच्या जिवितांत जिवंक ताचीच कृपा मागुया. उभी रावया. क्रिस्ताच्या कोश्टान कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सभे खातीर हांव म्हजे कुडींत भरून हाडटा. प्रार्थोया. कोणवाड्या बापा, पिडे शिडे वेडार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणीक तुज्या मोगाचें बोल दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावार्थाच्या जम्यान ती तुका वाकाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी आमी केली. दिनवासता वायज फादर मिनीन वालेस आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयली. तशेंच फादर बिजू आमचे मदें येवन ही मिसा वांटो घेतलो आनी आमचे पासत मागले. तुमकां दोगांयक देवान मानयूत आगलेल्या वरवीं जायत्या आशिर्वादान भरची म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, तुमची किरीत इंतेसांवां पासत मिसां दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळान. आमी मागता इश्टानो, दर एका कुटुंबांत एक तरी वरात देवाची उतर वाचात. आयज सकाळीं आसूंक ना ती, कालच्याय दिसाक आसूंक ना, आतांच देंपारच्या वेळार पावलोल्यो आसात, केन्ना काबार जातल्यो आमी नोकडो आयलोल्यो आसात त्यो. आनी हाकाच लागून आमी मागता इश्टानो, ज्यो बायबल डायरी कोंकणी आसात त्यो वरात वाचात. घडये तुमच्या इश्ट मित्रांक तांच्या जल्माच्या दिसाक वो दुसऱ्या दिसाक तांकां हो गिफ्ट दियात बायबल डायरीचो. तुमच्या लग्नाच्या दिसाक वो तुमच्या आवय बापाच्या मरणाच्या एनिवर्सरी सुमार ह्यो भेटयात. आनी भशेन देवाच्या उतरांतल्यान वाडूंक दुसऱ्यांकूय तुमचो आदार दियात. मोगाळ इश्टानो, आमच्या भुरग्यांक पाद्री जातल्या भुरग्यांक तुमचो आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिस, आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. आमची पिलारची संस्थेची एक मासीक फादर अग्नेलस कॉल आनी सातोळें वावड्यानाचो इश्ट उजवाडाक आयिल्लो आसा. आनी ह्या दोगांयचेर आमी मिसांवाचो वावर आनी केले भशेन तोर नाट्यांक मार्गदर्शन आमी दितात. म्हणटूच आमची मागणी
हे तुम्ही सबस्क्रायब करशी आनीक मिसावाचो वावर तुम्ही ओळखून घेवचो तरणाट्यांकूय मार्गदर्शन घेवचें. इश्टनू आयज राती 9:30 वरांचेर स्थान सकाळी 5 वरां पर्यंत नायट विजील आसतले आनी नायट विजील फादर पेद्रो कोस्तान ताचो पंगड चलयतलो. हे नायट विजील किरीत भाशेन मानियेवत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागणें म्हणटच तुमी येवची आनी ह्या नायट विजिलांत भाग घेवची म्हणून आमची कालती मागणी. हे वर्साक इश्टनू आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन हाची उक्तावणी जाल्ली आसा. आमचे पिलारचे मिशनार जंय जंय वावुरता त्या त्या गांवच्यो संस्कृताय परंपरा वस्तू आमी हाडून थंय एक्झिबिशनान घातलेल्यो आसात. म्हणटच तुमी येवन हे मिशन एक्झिबिशन पळोवच्यो. तुम्ही जायते जाणांनी इश्टानो हो पेंडल घालूंक हो दुसरो कोर्स करूंक आमकां आदार दिल्लो आसा. आमी तुमकां दिन वाचताव आनी कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता आमच्या ऑफिसान वचून तुमचो आदार आमकां दिवचो. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवतांक कितें भाशेन अपंगांक व्हीलचेअर्स मुळां वॉकर्स हियरिंग एड असल्यो सरकाऱ्यो सवलत्यो मेळोवंक आदार दितात. तुमी जी जांकां गरज आसा तांणी ताचो फायदो घेवचो. इश्टनू बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींत ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराच्या 18 सकाळी 9 ते 12 वरां पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतले. जांकां आपले ब्लड रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वाजता न्हिदूंक पडटलें नातूं रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत आनी रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं बरोसो ब्रेकफास्ट करून येवची. आमी मागता इश्टानू हें रक्तदान जावं दी एक गरजेवंतांक देणें. हें रक्तदान जावं ती एका गरजेवंतांक जिवीत. कित्याक तुमच्या आदारान जायत्या लोकांक बरेपण मेळूंक शकता. पिलारची संस्था अंतर धर्माचो एक चार विस्तारूंक एक संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराचे 16 धर्मीक भासावणी विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत येवन भाग घेवचो. मोगाळ इश्टानू मानेवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मारिया फेर्नांदीस फातोर्दातान अशें सांगूंक सोदता. आमच्या काजारी एकवटाक 12 वर्सां पर्यंत आमकां भुरगें नासलें. जायते सुवातेर आनी आमी मागण्यांत भोंवलीं पूण कांयच फोड मेळूंक ना. 2 वेळार हांवें भुरगें जावच्याक ट्रिटमेंट गेलो ताचोय कांय रिजल्ट मेळूंक ना. पणजे मेरेन हांवें 3रे फावट भुरगें जावंक कितें ट्रिटमेंट सुरू केलो ते मेरेन हांवें मानिवंत आग्नेलाक सदांच चुकयनासतना मागणें केलें आनी सदांच पोटाक आनी जिबेक मानिवंत आग्नेलाची माती लायली. गेल्या वर्साक नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक हांव गुरवेस आसा म्हूण म्हाका गूड न्यूज मेळ्ळो. म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. ते उपरांत चडशे म्हजे अपॉयंटमेंट दोतोरांनी ब्रेस्तारा दिसाक दवरलोले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयन्यां जायसर नॉर्मल आयले. डिलिव्हरीच्या दिसाक पर्यंत हांव म्हज्या पोटाक आनी जिबेक मानिवंत आग्नेलाची माती लावन गेल्ली. आनी मानिवंत आग्नेलान आमकां एक सोबीत बाय दिलें. आमी देवाक दिन वाचताव आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान मेळो म्हूण मागताव. ओ इश्टानू देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तुज्या भावार्थान तुका तारण मेळटलें म्हणून जेजून आमकां सांगलेलें आसा. तर आयज जेन्ना आमी सगळीं आयलोलीं आसाव आमचो भावार्थ जागोवया
आनी ह्याच भावार्थान हांव सगळीं आमची इतिहासांवां आमची मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमची पासत मागतना इश्टानो जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां तांचोय उगडास करुया तांचे पासत मागुया ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळोवंक मागतात तरी सगळीं ते सवां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया उबी रावया सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गेंच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासची मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता मानियेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें उगणीत काकुतीच्या देवा सोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणा खातीर उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन पाद आग्नेलाचे मोजतीन तुमकां मोगान शांतीन धाडटा Sure.